सीएमान देव बरें करूं म्हणटा की तेणी आमचे 3 दिसांचें आनी एक्सटेंशन केल्लेलें आसा टील 24th. ताका लागून हांव सीएमाचें देव बरें करूं म्हणटा की तेणी वास्को लॉकडावन वाडयल्लें आसा. पूण हांव सांगूंक सोदतां वास्कोकारांक की 3 दीस बरें पाळ्ळें वास्कोकारांनी लॉकडावन. पूण म्हाका दिसता आयज खंय तरी लोक ट्राफीक चड जाल्लो आसा. इवन पुलिसांक लोक आयकनात, स्कुटर हांगा थंय घेवन भोंवतात. हांव रिक्वेस्ट करता लोकांक की जें लॉकडावन वाडयल्लें आहा टील 24th, हांव रिक्वेस्ट करता वास्कोकारांक की जाता तितले तेंच्यांनी भितर रावपाची गरज आसा. ही व्हायरसाची चेन ब्रेक करपाक आमकां हो एक बरो चान्स दिलेलो आसा आनी गव्हर्मेंटाक आमी सपोर्ट करपाक जाय. आयज आमकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट केलेलो आसा, ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता की वास्कोकारांक गरज आसल्यारूच भायर सरा. एसेन्शियल तुमकां कितें जाय जाल्यारूच भायर सरा, पूण नाका जाल्यार भायर सरनाका. हांव रिक्वेस्ट करता आनी एकदां सगळ्यांक वास्कोकार, मुरगांव सगळ्यांक दाबोले रिक्वेस्ट करता की तेणी घरान रावचें म्हणून. इवन आमची संडे मार्केट, फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट सगळी बंद आसा. तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिलेलो आहा, बरो सपोर्ट. आनी तशेंच हांव मागता कोणी ओपन केल्यार सुद्दां बंद, म्हाज्या तरी दृश्टीन खंय तरी ओपन ना. इवन PI कडेन हांव सकाळीं उलयलो, इवन तेणी म्हाका सांगलेलें म्हाका दिसता पयर खंय तरी एक शॉप ओपन आसलेलें आनी MLAन म्हाका फोन करून सांगलेलो की अशें अशें जाल्लेलें आसा. हांव राती PI कडेन ऑलरेडी उलयलो आसा आनी त्या भशेन म्हाका दिसता आयज शॉप खंयचेच ओपन ना वास्कोन. मुरगांव तालुक्यांत लॉकडावन एक्सटेंड केल्लें आसा. हे कित्या खातीर एक्सटेंड केल्लें आसा की मुरगांव तालुक्यांतल्यान सुरवात जाल्ली की हे कोरोना व्हायरस आनी प्रत्येक वेळा आमचो आमदार, आमचे मंत्री हे म्हणटाले की मुरगांव लॉकडावन करपाक जाय आनी म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेतला की मुरगांव तालुक्या खातीर वाडयल्या. पण हांव म्हणटा लॉकडावन पेक्षा हांवें स्वता म्हजी जबाबदारी कितें आसा की हांवें घरांतल्यान भायर सरप काय न सरप आनी मागीर दुसरे कोण भायर सरतात तांकां सांगप भायर सरो नाकात, हे लॉकडावन केल्लें आसा तें आमच्या खातीर केल्लें आसा, सगळ्यांच्या खातीर केल्लें आसा. मुरगांव तालुक्यांत जे कितें संकट आयिल्लें आसा की त्या आज सोमवारचो दीस आसा, दामोदरान त्या संकटाक दूर करचें. मुरगांवकारां खातीरच न्ही, सबंद गोंय खातीर, सबंद भारत देशा खातीर, सगळ्या वर्ल्डा खातीर ह्यो जो कोरोना व्हायरस आयिल्लो आसा. आर्थीक परिस्थिती बिकट आसा म्हणून लोकांक कामाक वचपाक जाय, मान्य आसा. पण थोडोसो आमी पासेस काडया, थोडोसो आमी आमच्या मदीं एक सांबाळून घेवपाचो प्रयत्न करुया. की ताका लागून म्हाजी एक विनंती आसा वास्कोकारांक, मुरगांवकारांक की जे लॉकडावन केल्लें आसा तें आमच्या खातीर लॉकडावन केल्लें आसा आनी आमच्या खातीर पोलीस यंत्रणा वावरता, आमच्या खातीर आरोग्य खात्याचे मनीस वावरता, आमच्या खातीर आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वावरतात आनी आमच्या खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हे सगळे बारकायेनी लक्ष दवरून आसात. म्हणून आमी सगळ्या लोकांनी, जाणकारांनी, जे जाणकार आसात तांच्यांनी दुसऱ्याक सांगून समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जावो, जेणे करून हे लॉकडावन आसा त्या लॉकडावना खातीर हो संसर्गजन्य रोग आसा तो पसरपाचो न्ही म्हणून सगळ्यांनी काळजी घेवपाक जाय अशी माझी नम्र विनंती ह्या मुरगांव तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकां खातीर आसा. मुरगांव तालुक्याच्या लोकां खातीर न्ही तर सबंद गोंयच्या जनते खातीर आसा की ही कोरोना व्हायरस हे जे एक महाभयंकर अशें संकट आमचेर आयिल्लें आसा, त्या संकटांतल्यान मुक्त जावपा खातीर आमच्या स्वताचेर आमी ताबो दवरपाक